मार्को प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेसोर 5 ओळी 21 ते 40 आणि 3. जेजू जायरुसाच्या धुवेक जिवी करता आणि रोगपात जाल्ले बायलेक बरी करता. जेजू नव्यान होड्यार सोडून दर्याचे पेली तोडी वेतोच लोकांची होड उरपोंच ताचे सोरशी एकटवली आणि तो दर्याचे दोडयेर आसलो. तेन्ना जायरूस नांवाचो एका देवस्थानाचो अधिकारी आयलो आनी ताका पळोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन असो लालयेवन मागतालो, म्हजी धूव मोरणाच्या तोणीर पावल्या. ये आनी तिचेर तुजे हात दवर, तिका बरी कर, तिका वांचून दी. आनी तो ताचे बरोबर गेलो. पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान वेतालो आनी ताका चेंचतालो. 12 वर्सां रोगपात जाल्ली थंय एक बायल आसली. सोबार ओयजांचे वखद करतना जायते सोंसूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचूनय तिका कांयच गूण पडूंक नासलो. पूण तिची गोत अदीक पास्ट जाल्ली. जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आवरणांक फाटल्यान तिणें हात लायलो. ताच्या वस्त्रांकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातोली अशें ती चिंताली. आनी ओवचितूच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या आंगांत तिका भोगलें. आपणा भितरलो गूण भायर सरलो म्हूण ओचीत आपणाचेच भितर जाणा जावन जेजून लोकां वाटेन ओळून विचारलें, म्हज्या वस्त्रांक कोणें हात लायलो? आनी ताच्या शिसांनी म्हळें, लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तोरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें विचारताय. पूण कोणें हें केलां तें पळोवंक तो नदर भोंवडावन रावलो. तेन्ना आपणाक कितें घडलें तें जाणो आसली देखून ती बायल भियोन आनी कांपून लागीं आयली आनी ताच्या पांयां पडली आनी सगळें सोद तिणें ताका सांगलें. ताणें तिका म्हणलें, धुवे म्हजे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. शांतीन वच आतां आनी तुजे पिडेंतली मेकळी राव. तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर थावन धाडलोले मनीस पावले. ताणें म्हणलें, तुजी धूव भायर पडली. गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय? पूण तांणी म्हणलोलें तें आयकून जेजून देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक सांगलें, तूं भियेनाका, भावार्थ मात धर. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जाकोबाचो भाव जुवांव हांचे भायर ताणें कोणाकूच आपणा बराबर येवंक दिलें ना. देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याच्या घरांत भितर सरतोच जेजून गोळबोळ जाता तो देखलो आनी व्हडल्यान रडतालीं आनी जायतें सांगून विळापतालीं तीं ताणें पळयलीं. भितर वचून ताणें म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण गळबळटात आनी रडतात? चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां. आनी लोक ताका हांसूंक लागलो. पूण तांकां सगळ्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवयक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो गेलो. आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें, तालिता कूम, म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ. आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोंवंक लागलें. ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन भारी थोटाकलो आनी कोणाकूच हें गोमयना जावंक ताणें सुडसुडीत फॉर्मायलें.
आनी चेडवाक खावंक दियात म्हूण सांगलें.